हांव स्वर्गांत हांव देंवलोलो उडो अशेंचेसून म्हणलें देखून जिदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो। ती म्हणटाली, तुजेचो पूत जेसू तो होच न्हय? ताच्या आवय बापायक आमी वळखतांव कितें? हांव स्वर्गांत हांव देंवलां अशें ताच्या कशें म्हणूं येता? जेसून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मदीं फुटफुटून नाकात। म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवार कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना। आनी म्हजेशी येतोल्याक मनशाक हांव निमाण्या दिसाक नव्यान जिवंत कोत्तलों। ती सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवप्यांनी मेळटा, जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात। कोणेय बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला। हांव तुमकां सच सांगतां, जो कोण विस्वास देंवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा। हांव जिविताचो उडो। तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना खायलो आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गांत हांव देंवलोलो उडो, कोणूय कांयच जाय मोडचो ना। हांव स्वर्गांत हांव देंवलोलो जिवो उडो। हो उडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेलच्याक हांव उडो दितालो, तो म्हजेंच मांस। तेन्ना जिदेवा मदीं वाड विवाड जालो। ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे?